संतो समकां आज बघता सौम्य मंदिरांत्या रिक्ताना बलिदान भेटोंक आयल्या उपकारांक करगा दिता नितळाम कांकर मन परता नितळाम कांकर मन परता पातकी सौम्य आमी आयल्या तुझे सशील काकू आमचेर दयेन तूं दाखय फावो न्हय म्हणूंक आमी सौम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकेची वरतो संतोष आमकां आज बघता सौम्या मंदिरांत्या रिक्ताना बलिदान भेटोंक आयल्या उपकारां करगा दिता नितळाम कांकर मन परता नितळाम कांकर मन परता. मगळ भाव भयणींनो, तुमकां समेस्तांक या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवा इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी हांगासर आयल्यात. तुमचे कश्ट खंत बेजाराई वळवळे घेवन पिडा शिडा घेवन तुमचे नासमाधान घेवन ह्या पुंतळाक हांगासर आयल्यात. समाधान सोदून आयल्यात, भलायकी सोदून आयल्यात, सुमेची बेसांवां सोदून तुमी आयल्यात. मात मुखांतरी हांगासर ह्या पुंतळा जावं मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायतीं भक्तिकां अत्रेकतात. तुमचे पसोती, तुमच्या भलायके पसोत, तुमच्या सगळ्या समस्या पसोत विशेष करून मागता. सुमी जेजू क्रिस्त सांजू तद्देव मुखांतर तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. सगळी तुमची जिणी संतोषाची, समाधानाची, भलायकेची करून दी म्हण आमचें मागणें जावन आसा. सगळीं आमी सांगता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. खंयसर दोग वा तेग म्हजे नवी सांगता जमतात आनी एकामेका खातीर मागतात. तांच्या मदें हांव आसा म्हणटा समी जेजू ह्या उतराकाल ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. अर्गान ते सांपासून मिस भेटयता फबी निजेस बेंडून समियार, तशेंच अर्गान ते सांपासून मिस भेटयता जॉन आनी लिल्ली किन्निगुडी. तशेंच आपल्या जल्म दिसाच्या संदर्भार देवाक अर्गां सावन मिसाचें बलिदान भेटयता रेचल प्रियांका पिंटो UK. ताचेर ते बसत विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. जे कोणा मागता बसयलां सुडास करून तांचे बसत ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, एकालते आनी सादें काळीज देवाक चड मानवता. एक कलते आनी सादें काळीज, ओके, सादें आनी कलतें काळीज देवाक मानवल्लें जाता. आनी असल्या काळजान देवाची स्तुती करूंक, देवाक आराधन करूंक आनी देवाची बेसांवां जोडूंक साध्य जाता. म्हणल्यार सत देवाची उतर आज आमकां दितना ह्या उतराकाल आमी सादी बळी जावं, सादें आनी बळें काळीज आम्हा हर एक लागीं देवाचो आशिर्वाद जोडूंक शकता. सादी बळी कितली बागी, हा कितें देवाचें उतर कितें म्हणटा, सादी बळी कितली बागी, हा सर्गेचे राज तांचेंगी, व्हेरी गुड, जावं दी सर्गेचे राज तांचेंत. पूण सादी बळी कितली बागी, सगळी पृथ्वी जातली तांचे दायज. असलें दायज आमचें जावंक पृथ्वी मात्र न्ही, सर्गीचें दायजी आमचें जातलें अशें दायज जावच्याक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एकडी बदोळे दांपी आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगडा जेजू तुजें उतर आमकां सादी आनी बळी जावंक आपोवणी दिता. ह्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर पश्चात्तापोवन दुखदन भोगसाणें मोगोन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा,
आमचेर तुजी काकूळ दाखय. तूं सादो आनी बळो आनी आमी सदी बळी जावंक तूं आपणे दिताय. सुमया जेजू जायते बोटी तुजी देख आमी घेवंक ना. आमी सदी जावं ना बळी जावंक ना ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा. सुमया पश्चातापोन बक्षणे मागून म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. आमी अहंकारी जाल्या आमी गर्वी जाल्या सदी जावंक बळीन जावंक सुखान पडल्या. सुमया ह्या सद्या आनी बळ्या काळ जावेने अहंकारान आनी गर्वान आमी तुजे सस्य आयल्या. आमी बलिदानां भेटयल्यात अर्पणां भेटयल्यात ती तुका मानवनांत. आमच्या अहंकारान आनी गर्वान सुमया आमी जायते आमच्या भाव भयणी दुखयलां. तांचें नांव पाड केलां. उतरान आनी करण्यान तांच्या दोळ्यांतल्यान दुकान देवयल्यांत. फस्ट येता पावता हांव सुमया बक्षणे मागोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एकडी बरदोळे दामपी आमच्या आमच्या घर संगाती ते सवंगाती इराद्यां खातीर मागे जे कोण भक्तान बसिलां सूड आसकडी तांच्या बसूत आमी मागया. देव आमच्या बोमोगाळ बापा धर्मदतो बगे वजूतात देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोवो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान सड आनी सड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्था मानून घेवन तुका वळखून फोवो कर आनी अशा आख्या प्रेतमेची तुजी पवित्र सभा वाडत वसो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आजारिया उज्यामध्ये उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सणी नाका. तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर तुज्या सेवका इजाका खातीर आनी तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकूळट आमचे वयली काडी नाका. मळबाच्या नेकेत्रां सारकी आनी दर्यावेळेचे रेवे सारकी अगणीत संत तुवें तांकां बसयली. सोमया आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां प्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वीवेर आज लोक आमची बेपारवा करता. ह्या काळार आमकां कोण सुपुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्नबली ना, दुंपू ना. तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कुरपां जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मोनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बकऱ्यांच्या आनी पाडयांच्या वा हजारांच्या हजार पुष्ट शेळयांच्या होम बलयां बसेन आज आमचें बलिदान तुका मानो. सगळ्या काळजान तुजो पटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात तीं केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळे काळजान तुजो पटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजे मुखामळ सोदता. आमकां तूं लजेक पडोवंक दिनाका. बगर तुजे दुलाबेन आनी तुजे व्हड काकुळटीन आमकां चलय. देवाचें उतारें. देवाची उर्बा. तुझे काकुळती सो उगडास कर सर्वेस्परा. तुझे काकुळती सो उडास कर सर्वेश्वरा.
तुज्या सताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हर, म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो दारो. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरून आसा. तुझे काकुळतीचो उडास कर सर्वेश्वरा. उगडास कर सर्वेश्वरा, सुरवेतां तुवें दाखयलेले विश्वासीपण. केदींच विसरनाका पुर्विल्या काळांचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळांत केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुझे काकुळतीचो उडास कर सर्वेश्वरा. तुझे काकुळतीचो उडास कर सर्वेश्वरा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पण, सगळ्या काळजान मुजेशी पाठी येया. कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसो भगवान मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका येसम्या. तुवळ पेद्रोनो जेजू ससी येवन विचारलें, सम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस 7 पावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्ही बगार 70 पावटी. सर्गेचें राज्य अशें म्हणी येत, एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक कुशिवेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच करडांनी ताका देवा आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हण आसलेलें सकट विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनयाची हुकूम जाली. तो साकर धनयाच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताची रीण माफी करना ताका वचूंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. हाणें ताका 100 रुपया देवें आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परत लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदींत दवरयलो. घडिली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें
आनी जाली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनियाक कळयली. तर धनियान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवन लावंक म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हज्या लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ली बरी, तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसेब्याचे अधीन केलो. आनी तुमी हरी एकलो तुमच्या भावाक काळ संतान बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो, दुखेस्त आनी कलतें काळीज देवाक मानवता. दुखेस्त आनी कलतें काळीज देवाक मानवता, वा सादें आनी बोळें काळीज देवाक चड मोगाचें. हाच्या पयल्या वचपांत दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत अजारिया उजा मदें उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें देवा लागीं, तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्टा अब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इजाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकूळ तूं आमचे वयली काडिनाका. एक मागणी तो करता, कित्याक देवाचो क्रोध आमचेर बेताना जावं, देवाची दया आमचेर वळोवन येवं दी. देवाची काकूळ तूं आमचे थंय ती वळोवन येवं दी म्हणून अजारिया उजा मध्ये उबो रावून देवा लागीं मागणी करता. आनी तो म्हणटा, दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान आमी तुजे लागीं येता. दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान आमी तुजे लागीं येता. आमचो स्विकार कर. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान जर तर आमची मागणी उबारता जाल्यार आनी खंडीत ती मागणी देव आयकता. आनी देव म्हणटा, बोकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या आनी हजारांच्या हजार पुष्ट शिडयांच्या ओंबल्या प्रास आज आमचें बलिदान कलत्या काळजान, दुखेस्त काळजान आनी कलत्या काळजान, दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान केल्लें मागणें देवाक चड मोगाचें मानवता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत आमी आयकलें जाल्यार इस्रायलाचो प्रथम राय आसलो तो साऊल राय आसलो. आनी ह्या साऊल रायाक देवान अशें आज्ञा दिली, तुवें विरोध सैन्या विरोध तुवें झुज जाय आनी कितें करी जाय, तांचो सगळो नाश करी जाय. तें सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी पळयता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 15 आमी पळयता. वाक्य 1 आमी पळयलें जाल्यार थंयसर सामुएल प्रवादी देवाचें उतर साऊलाक कळीत करता आनी म्हणटा, तुवें अमेलेका विरोध झूज मांडी जाय. कोणा भितर? अमेलेका विरोध तुवें झूज मांडी जाय आनी तांकां सर्वांक तुवें नाश करी जाय. दादल्यांक, स्त्रियांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, युवा जाणां सगळ्यांक सगळें नाश करी जाय. कोणाकी बाकी दवर नसो. ही म्हजी आज्ञा आनी त्या झुजान तूं जिखतलोय. आनी अशें साऊलाक थंयसर तें झूज मांडूंक उलो दिलो आनी ताणें झूज मांडलें आनी तो जिखलो. झुजांत ताका जीख मेळ्ळी, जैत मेळ्ळें, अपार जैत मेळ्ळें. आनी ह्या वेळार ताणें कितें केलें? बऱ्यांतले बरें घोडे, बऱ्यांतले बरें अस्ती, बऱ्यांतले बरें कितें
बऱ्यांतले बरे दादले, बऱ्यांतले बरे स्त्रियांक, बऱ्यांतले बरे भांगार सगळें ताणें कॅप्चर केलें, जीव मारूंक ना आनी गुलामपणाक हाडली, गुलाम जावन हाडली. आनी ह्या वेळार देवाक तें पसंद जालें ना. देखून सामुएल प्रभाताक धाडून सावला लागीं विचारता, तुवें अशें कित्याक केलें? देवान तुका सगळें नाश करूं सांगलें, पूण तुवें अशें कित्याक केलें? देवाचें उतर कित्याक पळोवंक नाय? कित्याक ताणें जिवंत धरून तुवें बंदेंत हाडलां? आनी तो म्हणलो, हें हांवें म्हजे खातीर हाडूंक ना, हांवें कोणा खातीर हाडलां? देवा खातीर हाडलां. देवाक बलिदान भेटोवच्या खातीर, देवाक अर्पणां भेटोवच्या खातीर, देवाक सॅक्रिफीस भेटोवच्या खातीर बऱ्यांतलें बरें, पुश्टींतलें पुश्टी हांवें सगळें हाडलां म्हणलो. तो सामुएल प्रभाती कितें म्हणलो, देवाक कलतें काळीज, दुखेस्त काळीज आनी कलतें मोन, बोळें काळीज आनी सादें काळीज, सादें आनी बोळें काळीज, कलतें काळीज, दुखेस्त काळीज आनी कलतें मोन देवाक चड मोगाचें, चड मानतात आसलें. देखून तुज्या हजारो बलिदाना प्रास एक दुखेस्त काळीज आनी कलत्या मोनान केल्ली मटवणी चड मोगाची. देखून सावलाक देवाचें उतर अशें प्राप्त जाता, तुजी बलिदानां, तुजी अर्पणां म्हाका नाकात, बगर म्हाका जाय दुखेस्त काळीज आनी कलतें मोन. कलत्या मोनान आनी दुखेस्त काळजान भेटयलेलें तें देवाक मानवता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पयले वचपांत आज हांगासर आजारिया असलेंच मागणें करता, आमी तुज्या लागीं येता दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मोनान. अब्राहमू देवा लागीं दुखेस्त काळीज आनी कलतें मोन घेवन गेल्लो आनी देवान ताचें मागणें आयकलें. अब्राहम आशिर्वाद असो जावंक कारण अब्राहमाचें दुखेस्त काळीज आनी कलतें मोन. मोइजेक देवान 10 उपादेश दिले, कित्याक 40 दीस मोइजे सिनाय पर्वतार थंयसर दुखेस्त काळीज घेवन, कलतें मोन घेवन देवा लागीं आपल्या परजेची भीक मागूंक लागलो. देखून देवान ह्या परजेक वाचोवच्या इराद्यान, बाचाव करच्या दृश्टेन थंयसर 10 उपादेश दिले. 10 उपादेश. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अल्कानान आनी अन्नान कलत्या मोनान आनी कलत्या काळजान, दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मोनान केल्लें मागणें देवाक आयकलें. देखून सामुएलाचें देणें तांकां फोव जालें. नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कानान स्त्री दुखेस्त काळीज आनी कलतें मोन दोन जेजूच्या फाटल्यान आयली. जेजूच्या फाटल्यान आयली आनी कितें म्हणाली, म्हज्या दुवेक बरें कर, गूण कर. जेजू कितें म्हणालो, भुरग्यांनी कंसो उंडो सुण्याक घालचे सामानी. आनी तो ती स्त्री कितें म्हणाली, भुरगीं खाताना सकला पडलेले उंड्याचे कुडके पुणी सुणीसून खातात ने ते पुणी खावंक सोडू. एक दुखेस्त काळीज आनी एक कलतें मोन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक चड पसंद जायचें जालें. आनी जेजू म्हणालो, तुज्या भावार्थान तुजी दूव बरी जातली. रक्तस्रावासाक 14 वर्सां जावन कश्टो नासली. कितली? 12 वर्सां जावन कश्टो नासली. रक्तस्रावाची स्त्री कितें जाली, कलतें काळीज आनी दुखेस्त काळीज आनी कलतें मोन घेवन सोम्याच्या फाटल्यान आयली आनी कितें म्हणाली, आपूण सोम्याचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. सोम्यान तिचें दुखेस्त काळीज आनी कलतें मोन पळयलें आनी म्हळें, स्त्रिये तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रद्वारा सांपडलेली स्त्री ती दुखेस्त जाली, दुखेस्त काळीज. कित्याक म्हळ्यार तो प्रद्वाराची करणी थोड्या अधिकाराच्या उकमेकाल जाली जावंक पुरो, वा कठीण दुर्बळकायेन असायकपणान ती स्त्री ती करणी करच्याक कबूल जाल्ली जावंक पुरो. तिका मोन नासतलें ती करणी करूंक, पूण परिस्थिती तशी आसली. जावं दुबळीकाय, जावं पिडा, वा शोशीत वर्ग, वा उंच वर्गाच्यांनी तिका त्या धंद्याक तें लोटुल्लें जावंक पुरो. तिका तातूंत तृप्ती नासली, तिका समाधान नासलें. पूण कोणाच्याकी
घासाक ती बली जाल्ली जावं पुरो वा कोणाच्यागी वत्तडाक ती बली जाल्ली जावं पुरो वा कोणाच्यागी बळाक ती असायकपणी त्या धंद्याक गेल्ली जावंक पुरो पूण ती करनी करतना शिरकोन पडली आनी तिका शास्त्र्यांनी फारिजेवांनी मलगड्यांनी फातरांची शिक्षा दिली. ती रडोन जेजू लागीं आयली. एक दुखेस्त काळीज घेवन आनी कलतें मौन घेवन सोम्या लागीं आयली आनी सोम्यान तिका गुन्यांवकार केली ना. सोम्यान म्हळें हांवें तुका गुन्यांवकार करिना, वस आनी मुखार पातक करिनाका. आनी कित्याक म्हळ्यार सोम्यान तिचें दुखेस्त काळीज पळयलें आनी कलतें मौन पळयलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तिका जियोंक सोडलें, अवकाश करून दिलो. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन ती स्त्री जेजू सिमोन फारिजेवाच्या घरा आसतना थंयसर ती स्त्री आयली आपलें दुखेस्त काळीज घेवन कलतें मौन घेवन आयली. जेजूच्या पांयां पडली, रडली. म्हज्या मोगाच्या बाबणी रडली. रडोन जेजूचे सगळे पांय आपल्या दुखांनी भिजयले. आपल्या काळजाचे रडणे दुखेस्त आपल्या काळजाचें दूख सगळें त्या दुखा मारिफा जेजूच्या पांयांक तिणें ओतलें आनी आपल्या केंसांनी ते पुसलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पुसलें मात्र न्हय, सुगंध द्रव्य त्या पांयाक ओतलें आनी कलतेपणान त्या पांयांचो उमो घेतलो आनी तें कलतें आनी दुखेस्त काळीज आनी तें कलतें मौन पळयल्लो जेजू म्हणटा तिका तिचे इतल्या सोडा. तें काळीज दुखांनी भरलां, तिचें मौन कलतेपणान आसा आनी सर्गीचें राज्य तिचें जातलें देखून ती भाग्यवंताच्या पावंडा पावली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते जण जेजू लागीं असलेच दुखेस्त काळीज आनी कलतें मौन घेवन आयिल्ले. जावं पडो कुर्डो बार्तिमेव जावं पुरो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणलो सोम्या म्हजी काकूळट कर, हांव म्हज्या बापायक पळोवंक अशें येता, म्हज्या आवयक पळोवंक अशें येता, संवसारा पळोवंक अशें येता, मात्र न्ही तुका म्हज्या दोळ्यांनी रूप पळोवंक अशें येता. जायते प्रवादी तुका पळोवंक आशिल्ले, जायते भाग्यवंत तुका पळोवंक आशिल्ले, पळोवंक सकूनांत ह्यो लोक सगळो पळयता पूण हांव कुर्डो आसा सोम्या, म्हाकाय तुका पळय जाय म्हणून दुखेस्त काळजान आनी कलत्या म्हणून जेजू लागीं आयलेल्या कुर्ड्या बार्तिमेवाक जेजू म्हणटा हांव तुका गूण करता. मातयेंत कालोवन त्या दोळ्यांक पुसता आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन तुका दिश्ट मेळटा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जो कोण जेजू लागीं असलें कलतें काळीज, असलें कलतें मौन, असलें दुखेस्त काळीज आनी कलतें मौन घेवन येता तसल्यांक बाचावी मेळटा. देखून तो म्हणटा येया तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो येया, कलतें काळीज घेवन येया, बळें मौन घेवन येया म्हजे लागीं आनी मुझे लागचें शिका. कित्याक तो म्हणटा हांव बळ्या आनी कलतें काळज आसो आनी तुमकां सुडका मेळटली, सोडवण मेळटली. हांव बळ्या आनी कलतें काळज आसो, मुझे लागचें शिका. तुमी बळी जाया, कलती जाया, बळेपणान येया, कलतेपणान येया, दुखेस्त काळीज घेवन येया आनी सादें दुर्बळें मौन घेवन येया. दुखेस्त काळीज आनी कलतें मौन घेवन येया तुमी म्हजे लागीं. तुमकांय सुडका मेळटली, तुमकांय भलायकी मेळटली, तुमकांय समाधान मेळटलें. एक ग्रेस्तर नाटो आशिल्लो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सुवार्थेन आमी पळयता. एक ग्रेस्तर नाटो, ताका समाधान नातुल्लें, संतोश नातुल्लो, यथेस्त आस्त बरी ताका आसलें, जायतें आसलें. एकलो ग्रेस्त मनीस म्हाकाय मेळ्ळो. एक फावटी ताच्या गाडयेर हांव एका फंक्शनाक म्हणजे एका फंक्शनाक तो म्हाका आपुरवून गेल्लो. एका फंक्शनाक ग्रेस्त मनीस तो एका व्हडलें बिजनेस चलयता, व्हडलें बिजनेसमॅन तो, जायतें आसा ताचे लागीं. पूण तो मनीस लग्न जावंक नातुल्लो अवंकार तो. पूण जायतें आस्त बुद्धीक बिजनेस ताका आसलें आनी व्हरतना तो म्हणलो फादर म्हजे लागीं जायतें आसा, सक्कडी आसा. कितें आसा? आस्त आसा, दुडू आसा, पयशे आसात, म्हजी बरी आवय बापूय भयणी भाव पुरो आसात, कुटुंब बरें आसा. हांव काजर जावंक ना, पूण ताका म्हाका कांय बेजार ना, कांय म्हाका दूख ना, हांव जाय म्हणून काजर जावंक ना. उनी पूण सगळें आसा पूण समाधान ना. सगळें आसा पूण समाधान ना. सगळें आसो न्ही कांय नातलें बरी बघता. सगळें आसो न्ही कांय नातलें रे बघता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, असलेंच चिंतप. एका ग्रेस्त तरणाट्या थंय आसलें आनी तो जेजू लागीं गेलो आनी म्हणलो सोम्या, सासणीक जिवीत जोडिचें जाल्यार हांवें कितें करी जाय हांवें सासणीक जिवीत जोडिचें जाल्यार. आनी जेजू कितें म्हणलो? उपादेश पाळ. तूं सासणी जिवीत जोडटलो. तें हांव पाळणा येयला ल्हानता न्हू.
कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आवय बापायन म्हाका शिकयल्यात ते बायपाट आनी दोतोनेच्या क्लासींत 10 मार्क्स काडल्यात हांवें म्हाका बायपाट येतात ते आनी सर्ती कितें गरज आहे सांग कितें गरज आहे सांग आनी जेजू कितें म्हणलो सर्तीक तुजें आसलें सगळें वीक दुर्बळ्या वांट आनी उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर देवाचें उतर कितें म्हणटा तो तरणाटो कंतिश्ट जावन गेलो कंतिश्ट सुवार्थ्यान खंय म्हणी पळयतात की तुमी जेजूक मेळोंक आयिल्ले कोणी कंतिश्ट जावन गेल्ले खंय म्हणी पळयतात सुवार्थ्यान जेजूक पळोवंक आयिल्ले कंतिश्ट जावन गेल्ले ना संतोशान गेल्ले ना समाधानान गेल्ले ना वो एक तरणाटो मात्र कित्याक ताचें तें कलतें मन कलतें काळीज नातल्लें एक दुखेस्त काळीज आनी कलतें मन ताचें तें नातल्लें तें घेवन येवना तो घेवन येवना तो जेजू सवालां घालूंक मात्र आयलो जेजूची इन्क्वायरी करूंक मात्र आयलो तो देखून पण पळय दुखेस्त काळीज दुखेस्त काळीज आनी कलतें मन घेवन आयल्यात ते सगळे बरे जाल्यात आनी जेजू कितें म्हणटा तुमकां भलायकी जाय तुमकां समाधान जाय तुमी मागा कळनासतना मागा तुमच्यो तकल्यो उबान धरा कळनासतना मागा कलत्या काळजान मागा दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान मागा तुमी देखून जेजून ओपार दिली ओपार बोवा पुरब्याची ओपार जेजून सांगली एक फारीजेव आनी एक सुंकागार मागणे करूंक गेले देवळान पळया एक फारीजेव आनी एक सुंकागार फारीजेव व्हडलो मनीस सो कॉल्ड गनसो मनसो व्यक्ती बरो लोभ घालता बरो दोगलो घालता पाटे चामड्याचें बेल्ट पाटो आनी व्हडले व्हडले गोंडे व्हडली टोपी दवरन बोरेंकर तो देवळाक आयला आनी देवा मुखार तो अहंकाराचें गर्व्याचें मागणी करून आसा कितें म्हणटा तो हांव ह्या सुंकागारा बरी न्ही तो पातकी हांव बागेवन हांव उपास करतां दान धर्म करतां हांव सिनेगोगांत वचून शिकोवन दितां तें पुरो करतां पळया म्हज्या तबेन मस्तू लोक आसात म्हाका मानतात मानवतात देखून हांव मागणी करूंक आयलां म्हजें मागणें आयक आनी थंयसर दिंबयेर पडुल्लो पाप एक सुंकागार तो काम करतालो सूंक वसूल करचें ताका कांय इल्लें कमिशन मेळटालें ना म्हणना तो कितें म्हणटा हांव सुंकाचें काम करतां पूण म्हज्या खातीर न्ही म्हज्या अधिकाऱ्यांक दिवंक हांवें टॅक्स कलेक्ट करचें मात्र म्हाका सांबाळ दिता तो पूण हांवें करचें सामान्य मोगोत्ता आसा पूण म्हजो दिसपडतो ग्रास तो हांवें काम केल्यार मात्र म्हाका सांबाळ मेळटा हांवें म्हज्या भुरग्या बायले भुरग्यांक पोशयेत पूण हांवें करचें सूख हांवें चड सूख वसूल करूं नजो पूण म्हजे अधिकारी सांगतात तें करूंक म्हजी काकूळट कर म्हजी बिरमत पाव म्हाका बक्षी म्हणून एक कलतें काळीज आपलें हृदय बडोवन तो दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान मागता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जेजू म्हणटा त्या सुंकागाराचें मागणें देवाक मानवलें कित्याक तो मागता दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दुखेस्त काळीज दवरून सोम्या लागीं येवंक जाय आमचो गर्व अहंकार आमचें व्हडपण घेवन सोम्या लागीं आयलें जाल्यार कितलेंय तूं बलिदान भेटय कितलेंय होमल्यो भेटय कितलीय मागणी कर कितलेंय हात उबार तें देवा मानवचें तुजें दुखेस्त काळीज आनी कलतें मन देखून हरी एकल्यांनी आमी दिसपडटें मागोवंक जाय सोम्या म्हजे थंय एक दुखेस्त काळीज आनी कलतें मन रस कित्याक तूं सादो आनी बळो आनी म्हजेंय जिवीत सादें आनी बळें कर देखून हर एक पटी उठताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें मागोवंक जाय जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणून हांवें सकाळीं उठतानाय मागोवंक जाय राती न्हिदून घेतानाय मागोवंक जाय आनी असलें आमचें थंय बळें काळीज कलतें काळीज रुता जालें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आयचे सुवार्थेन आमी आयकल्ल्या प्रमाणे म्हज्या भावाक या भयणीक बोगसूंक म्हाका साध्य जातलें असलें बोळें काळीज आनी बोळें मन आमचें थंय ना जाल्यार आमी आमच्या भावा भयणी बोगसूंक साध्य ना जेजू म्हणटा पेद्रो म्हणटा जेजू लागीं सोम्या म्हजो भाव म्हजें सूख करीत आसा जाल्यार म्हजी भयण म्हजें सूख करीत आसा जाल्यार म्हजो पूत म्हजें सूख करीत आसा जाल्यार म्हजी धूव म्हजें सूख करीत आसा जाल्यार वा म्हजो पती वा पतीन म्हजें सूख करीत आसा जाल्यार कितले पोटी बक्षी 7 पोटींगी आनी जेजू म्हणटा 7 न्ही 7चे 70 पोटी म्हणजे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुजें तें बोळें मन कलतें काळीज आसा जाल्यार
बळो आनी कलतो तूं जावन आसाय जाल्यार 700 पावटी तुका तें उणें म्हूण दिसतलें, 1000 पावटी तूं बोगसूंक तयार जातलोय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आज येदो वर्तो जालो जाल्यार कुर्सार मेल्ल्या खातीर न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तो विणगो जावन कुर्सार मेलो देखून तो वर्तो जावंक ना. ताका आमी आराधन करिना, ताका आमी मानिना. बगार पळया ताचो गूण, ताचो शेगूण कसलो, सादेपण, खलतेपण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. बळो आनी खलतो तो, त्या बळ्या आनी खलत्या काळज जावन ताणें कितें म्हळें, बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते नेणांत. ताका कुर्सार मारलेल्याक, ताका ताच्या माथ्याक कांट्याचो मुकूट सांचिल्ल्यांक, 3 किल्ल्याचे ताका कुर्सार उबारलेल्यांक, मात्र न्ही ताका तापडां मारलेल्यांक, ताका थिंपी उडयल्यांक, ताका विणगो केल्ल्यांक, ताका जरबाद मारलेल्यांक, कुर्साय ताका म्हणून ताका धिक्कार करना, कुर्साचें मरण फावो केल्ल्यांक तो कितें म्हणटा, बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते नेणांत. हो गूण देवाचो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशांचो न्ही. मनशांक तें असाध्य, पण देवाक तें साध्य, देवाक तें साध्य. ह्या श्रेश्ठ शगुणा वरवीं जेजू आज आमचो देव जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी तो निसायकी देव. असले शेगूण देखून तो म्हणटा, हांव जावन आसा बोळ्या आनी कलत्या काळज आसो, तुमी बोळी आनी कलत्या काळजाची जाय. जर आमी हरयेकलीं बोळी आनी कलत्या काळजाची जाता तेन्ना आमी म्हज्या भावाक भयणीक, म्हज्या दुस्मानाक, भावा भयणी सोडया, दुस्मानाक बोगसूंक आमकां साध्य जाता म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. आमी फकत आमी थंय बोगसीचे जाल्यार म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक, म्हज्या आवयक, म्हज्या बापायक, म्हज्या पतीक, म्हज्या पत्नीक, म्हज्या पुताक, म्हज्या धुवेक आमी बोगसीचे जाल्यार म्हजें तें सादेपण आसा जाय, म्हजें तें बळेपण आसा जाय. हांव बळो आनी कलतो जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. बळ्या आनी कलत्या काळजान आमी सोम्यात थंय येता तेन्ना, बळ्या आनी कलत्या काळजाचे आमी जाता तेन्ना आमच्या भावा भयणीक आमकां बोगसूंक साध्य जातलें. बळ्या आनी कलत्या काळजाचे न्हू सोम्या संगी येता तेन्ना सोम्याची कुरपा जोडूंक आमकां साध्य जातलें. आनी दुखेस्त काळीज घेवन आनी कलत्या मनान आमची मागणी भेटयता तेन्ना, आमची मागणी वेदी मुखार दवरता तेन्ना देव आमची मागणी आयकतलो. आमकां कितेंच उणें पडचें ना, आमकां कितेंच उणें पडचें ना. आमची पिडा शिडा गूण जातली, मदीक समाधान मेळटलें, आमी जैते वोन जातले. हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजो म्हणटा, तुमी तुमचें दुखेस्त काळीज घेवन म्हजे लागीं येया, तुमचें दुखेस्त काळीज आनी कलतें मन घेवन म्हजे लागीं येया, आनी तुमी सादी बळी जाया, आनी सगळीं तुमी जिखूंक शकतल्यात. देवा बरी जाया म्हणटा तो, बापा बरी तुमी जाय सादी आनी बळी कलत्या काळजाची. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज, पृथ्वी मात्र न्ही सगळींचें राज्य आमचें दायज जातलें. असलें जिवी जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दे म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. कलते दुखेस काळीज सोम्या में स्वाताय, पक्यान बचाव जावच्या तूं अपेक्षिताय. मोगन त्यागांची आदार तुजो दी, संवसार तुका सागसावन तुजी कृपा दी. कान गे बापा योग आनी को, भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवचो. कान गे बापा योग आनी को, भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पत वेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवा भगवान धर्मदूता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून
ताची सोडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तेसे सोडवण आमच्या इकडाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया पळय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गच बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वास आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुका तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दरबारांत सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय 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 उंचगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नवे येता ताकाचे उंचगी तुका जय 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 उंचगी तुका जय. मगर बाबडी नंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता हुंडा आनी वायन असलें जेजूच्या मास आनी रगजां बदलची पवित्र आत्म्याची घडी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता बाबरतान रितींत वांटिली जावया बाबरतान आमची मागणी कलत्या काळजान कलत्या मनान तुकेस्त काळजान आनी कलत्या मनान सगळी आमची मागणी सुमयेच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया आनी सुमी खंडीत आमची मागणी आयकता. बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसंगेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून तूं समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातसच आनी गाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली न्ही म्हणे तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोंगूट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरण सोनी पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या मासमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारा विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभे सोडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा
पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी इश्टगतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माये संगती ती सुपती बागे वंजूचे बागे धर्म दोता बागे वंजूतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची अजनामतीन दवरन एदुकेस्त काळी सनी कलते मान समी आमचे ते रुसून आमची मागणी उपारची कृपा आमकां फावो कर म्हण समियान शिकलेल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापात आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास तुमकां येवं तुजी खुशी सर्गाचो दादुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतल्या अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिणे एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवे आसूं. मागीर मग सुगुर्त जावन कलतेपणा सुगुर्त जावन सदेपणा सुगुर्त जावन बळेपणा सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मुखादार दी आनी तुज्या जोगलो सरून कितें म्हाका आमी मिगली आम पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. सगळे ताच्या जिवितांत सादो जाल्लो बळो जाल्लो. आमी सादी जावंक बळी जावं दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान आमची मागणी उबारूंक उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या कसमतान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तुझे मुझ तई काळजान प्रकाश सांगय. जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय. जिवंत सगळेचे आत्मी घटाय दिवचे. वरते हे भाग म्हजे काळजान तुका शिवचे. तये जेजू दुलभ जेजू उंड्या रुपार काळजांत राव जेजू. जेजू तुये म्हजे तये काळजान प्रकाश सांगय. जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागय.
की हंस पडता गुण्यावर तोन घेता सगळी करता मागता सेवतो काला लेता तगेचेसू बकाचेसू हर एक घडी सांगा जेसू जेसू तू ये माझे काळसान प्रकाश फांकय जिवितांत काळोख निवराय दैविक सत्तेन वागय जमोगान मुरमच्या काळजान तुयला सुमी आमच्या तेतू राव दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान आमी दुखा स्वीकार केला सुमिया दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान आमची मागणी भेटूंक आमी आयल्या तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी आमकां बर सुमिया आमची आमी सादी बळी सावंक आनी आमकांतर तुजी कृपा सोडूंक आमकां फोव कर सुमिया तुवें केले सर बरेपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू सर्व वाईटांतले वेगनांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमिया बरी आत्म्याची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया सर अपयांतले मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया कलच्या रात्रेची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया ऐसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया ह्या पुंतळाक येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया ह्या माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटोवंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया तुज्या उतरान आमकां दोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया तुजें पवित्र एवकरिस्तीक जेवण मुखांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया सादी बळी जावचें बाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया फाटल्या हप्त्यान तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका सुमिया सांजू तादेव मुखांत आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया होगळाप तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू उपकारी काळजां दिनवाशी मोनन सुमिया करका दिव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून वरत्या उपकार ताचो बावड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोनन सौम्या अर्गां दिव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून वरत्या उपकार ताचो बावड्या मौनपणी सुमिया लागीं आमी उलोवया प्रार्थूया भूमगळ बापा आमच्या देवा बागे उजूता देवाच्या जैतेवन मरणाक फसत ह्या नवेनाच्या दिसावो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन बसया मगळ बाबणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या पुंतळाक व्हड संख्येन तुमी आयल्यात आनी हांगासर येवन तुमची देसावां कलत्या काळजान कलत्या मनान तुमी भेटयल्यांत त्या बसून तुमकां हांव दिनवास पटयतां माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटोवन सुमयाची बेसावां जोडलेल्या तुमा समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां निरंतर तुमचे देवन येवन दी म्हूण मागतां हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस नवेन सक्रामेंताचें आराधन
10 वरार कुमसारां 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण. ह्या मंगळाराच्या सगळ्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्यान वावरतान ह्या पुंतळाक तुमी येया, तुमचे ते सवा इरादे घेवन येया आनी खंडीत आमी सर्व भक्तिकां तुमचे खातीर मागता आनी खंडीत तुमकां सुमयाचीं बेसवां निरंतर सांज उरता देव मुखांतर फावो जातात हें आमचें मागणें आनी आमचो बरवसो तुमचे खातीर. आमचे लागीं स्टॉल आसा, स्टॉला भेट दियात. थंयसर बेंजर केलें मीठ तेल दाखोवन तांबे नेऱ्यो रेल्को कुरीस इमाजी इत्यादी सर्व आसात. आमचे सगळे आत्मी झुजा विडे झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी बरेपण जोडूंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. थंयसर दैवीक वखदां आसा, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडी भुरग्यां पिडी संबंदी वखदां तेल ऑफिसांत आसात. ती घेवन ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. मिसां ते सवा ऑफिसान दिया, थंयसर तीं घेतात. ते सवा फाटीं पुंतळार तुमी घालीत तुमच्या खातीर मागता. कावन्सिलिंगाची आत्मीय समालोचन हाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता. हप्त्या मदीं येता आसतना फोन करना आयल्या बरें. तुमकां राखून पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा वा युट्यूबान आसलेल्या मिसाच्या त्या डिस्प्लेन ती तुमकां थंयसर मेळटा. ती घेवन फोन करून तुमी येता. पुनशेताच्या पिवऱ्याते खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां हांगासर साध्य जाता. तशेंच पुनशेताच्या अभिवृद्धीक तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनान कुमक करून तुमकां आमी उलो दिता. तशेंच मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी बरीं खारीं आसल्या वेळार जावं पुरो जल्माचो दीस, जुबल्यो, एनिवर्सरी, खासर वा इतर मिसां इत्यादी आसात तर ह्या पुंतळाचो उगडास करा आनी जेवणाक कुमक करा आनी आमी सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागता. मुखाचे भाव भयणीन हांगासर फादर रॉबर्ट क्रास्तान बरयलेलो एक बूक आसा, आस्पोत्र्याक वेच्या पयलें आमच्या प्रकृतीच्या मेटांनी चलया म्हूण. आनी प्रकृतीच्या मेटांनी चलोवन जर तर प्रकृतींत आसलेलीं वखदां आमी आमची खण घेतलीं जाल्यार खंडीत हाचें जायतें बरेंपण आमकां फावो जाता. आस्पत्रेची मेटां सोडूंक मेळचीं नात आनी ल्हान पिडा आशी जाल्यारय ताची भलायकी ह्या वखदां मुखांतर जोडी येता म्हणून आमच्या पाद्र्यापान हो एक बूक बरयला, नेचर्स फूड स्टेप्स म्हणलो बूक, हेल्थ टिप्स फॉर हेल्थी लिवींग म्हणून बरयला. वापुरबेस बूक पाद्र्यापान कन्नडांत कोंकणींत बूक बरयल्ले आसात. आनी आयतांच्या भुरग्यांक ते वाचूंक जायनात, कोंकणी कन्नड वाचूंक येना देखून इंग्लिशांत बरयचें म्हणली एक अभिप्राय आयिल्ले वरवीं पाद्र्यापान इंग्लिशांत बूक बरयला. वापुरबेस बूक एक बूक तुमी घरा व्हरून दवरल्यार तुमच्या भुरग्यांक दिलो जाल्यार आनी खंडीत जायते पिडा आमी येवची आडव आनी आस्पत्रे वेचें आडव ल्हान पिडा आयल्यो जाल्यार आमकां हांगासर वखद आसा तांचो गूण जाता. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबतींत लगभग 300 पिडेक वखद हांगासर आसा. तशेंच 150 पिडेच्या वखदाचीं झाडां वस्तू हांगासर कल्लार आसात आनी अशें बोवापूरबायन हो बूक बरयला. तशेंच आयुर्वेदीक डाक्टरांची शिफारसी हातूंत आसात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर हो बूक तुमी घेवन तुमच्या घरांनी दवरलो जाल्यार ल्हान पिडा जावं पुरो तकली पडापड जावं पुरो पडकाणी जावं पुरो मायग्रेन, आतां गांठी दुखी, तशेंच दोंतांचे समस्ये आनी इतर खंयचीय पिडा जावं पुरो मूळ वाती पिडा आनी इतर खंयचीय पिडा आसा जाल्यार गॅस्ट्रिकाची, आल्सराची, हर्नियाची खंयचीय पिडा आसा जाल्यार आमचो जगतें वखद आसा तें घेवन आमी आमची भलायकी आमची तकन घेवी येता. देखून कोणाकय तुमी गिफ्ट दिवंक आशेता जाल्यार फुलां दिवच्या बदला ती फुलां दिल्यार कितें जातात, सांजेर बावन वयतात, पळय वेस्ट जातात ती फुलां, सांजेर बावन वयतात. बुक्के दिल्यारय बावन वयतात. एका बुक्क्याक कितले रुपये आसात? 800 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये आसात बुकाक, एका बुक्क्याक फुलांच्या बुक्क्या दिवचे जाल्यार. उन्हाळ्यात ल्हान बुक्को दिवचो जाल्यार 200 रुपये आसात. ताच्या बदला 150 रुपयाचो बूक दिया आनी लायफ लाँग तांच्या सांगात आसता. देखून अशें हे बूक आमच्या ऑफिसांत वा थंयसर स्टॉलान मेळटात. ते घेवन तुमी तुमच्या घरान दवरा, हेरांकय दिया आनी असो फायदो जोडा म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. पाद्र्यापाक 82 वर्सां प्राय जाली. म्हाका कित्याक कामां म्हणून वगत बशी येता आसलें, पण पाद्र्यापान तशें करूंक ना. जाता तितलें बरेंपण लोकांक मेळटा जाल्यार व्हडली म्हजी प्राय म्हणले की नासतना पाद्र्यापान कश्ट काडून हो बूक बरयला. हांगासर पाद्र्यापान 200 फुटां भर हो बूक बरयला. म्हणटाना तितलें सुलाभ ना इंग्लिशान बूक बरोवचें.
तांणी बरयला तांकां शाबासकी पेटोवया एक ताळयो पेटोवन तांकां अभिनंदन पटोवया आनी आमचो वर्तो सहकार तांकां दिवया मुगाचे भाव भयणीनो येवच्या शनिवारा सांजेर 7 वरार हांगासर आमी जागरणाची रात आसा करता येवच्या शनिवारा सांजे 7 तावन आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणाची रात आमी आसा करता करिस्मात हांगासर एक रात वर्ती रात जावन आमी आसा करता कुरपेची रात जावन कुरपेची रात आमकां वर्सभर देवान जायत्यो राती दिल्यात 365 राती दिल्यात पूण ह्या राती ह्या आमी कितें करता घट्ट न्हिदता गरयता पूण वर्साक 1-2 राती तरी आमी जागे रावन मागणें केलें जाल्यार खंडीत आमकांय फायद्याचें आनी पेल्याकय फायद्याचें जाता देखून जागे रावन मागचें भोव कश्ट दिसाक मागचें आमी मागता न्ही दनपाराचें सकाळीचें सांजेचें मागता दिसाक मागचें व्हडलें न्ही पूण राती जागे रावन मागचें खंडीत व्हरतें कित्याक म्हळ्यार आमकां न्हीद येता न्हिदेचेर जैत व्हरून न्हीद आनी ताळण्यो येता ताळणेचेर जैत व्हरून मागचें म्हळ्यार भोव कश्टांचें आनी तें मागणें देवाक चड मानूं वता जागे रावन मागचें आसा पळय न्हीद घडोवन मागचें आसा पळय तें देवाक चड मानूं वता देखून ही जागरणाची रात हांगासर आसा केल्या गेसेमानी म्हळ्यार जेजू मागतना कितें म्हणलो शिसांक तो मागतना सीस न्हिदो नासले गऱ्यो नासले सीस जेजू म्हणलो म्हजे सांगाता 1 घंटो भर जागे रावंक जालें ना गे म्हूण आमी 1 घंटो न्ही 11 घंटे जागे रावया सोम्या खातीर ती रात पेटोवया आनी ह्या राती कितें आसतलें ह्या राती अर्गां ओगळाप आसतलें अर्गां ओगळाप देवाचें उतर आसा दैवी काकूळ तेर्स आसा आनी जेरिको मागणें आसा जेरिको पुरसांव आसा ताचे उपरांत हांगासर समर्पणाचें मागणें आसा भलायकेचें मागणें आसा सुडकेचें मागणें आसा मिसाचें बलिदान आसा आनी अशें जायतें बरेंपण ह्या राती हांगासर आसतलें ही रात तुमच्या खातीर आमानत करून दवरा ह्या राती भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर तुमच्या खातीर कश्टतल्या खातीर भारत देशा खातीर भारत देशांत जावच्या चुनावां खातीर पवित्र सभे खातीर याजकां खातीर धार्मिकां खातीर खाजरी जोड्यां खातीर विशेश करून आमी मागतल्या ते रितीन देखून व्हडा संख्यान हे राती येवन जागे रावन मागणी करूंक तुमकां उलो दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पुंटळार ह्या ऑक्टोबरान फेस्ता समयार आनी करिस्मात हांगासर 2 राती आमी आसा करता ह्या 2 राती हांगासर कुरपेच्या राती जावन कुरपेची जर वळची रात जावन आमी आसा करता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या खातीर आसा करच्या राती व्हडा संख्यान ह्या पुंटळाक येवंक आनी आराधन करूंक सोम्याची स्तुती करूंक उलो दिता थोडे बडी आमी चिंतूंक बरो तितल्या पयस कितें जायचें 11 घंटे कोणें बसचें आनी थंय वचून न्हीद आयल्यार कितें करचें म्हूण चिंतूंक बरो पूण कांय गंध करनाकात तुमी निदानांतले बरी आमी पळयता टेन्शन करनाकात तुमकां जागी दवरून मागणें करचें बरी आमी करता टेन्शन करनाकात देखून व्हडा संख्यान तुमी येया थोडे पटी हांगासर 1 घंट्याक वचून पळया कशें जाता म्हणून आयलेलीं जायतीं जाणां तुमी कितें म्हणटात उजवाडटा पळया रावलें बरें फादर 1 घंट्या खातीर हांव आयिल्लो 1 घंट्या खातीर हांव आयिल्लीं उजवाडटा पर्यंत रावलीं कशें रात पाश्यार जाली म्हणून गोत्तू ना म्हणटा आमी खंडीत कित्याक म्हळ्यार ताका म्हणचें दैवीक कृपा तुमचेर देवून आयलेली ते दिसून येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून ह्या राती तुमी येया थोडी बडी चिंतूंक बरो युट्यूबार येता घरा रावन तो आमी पळयता मागता म्हणून युट्यूबार घरा रावन तुमी केदाळे पळयत मागयत पूण ते हांगासर येवन मागलेले बरी जायना देखून हांगासर सगळ्या सांगाता आमी मागचें देवाची कृपा जोडून घेवचें युट्यूबार घरा एकल्यांनी मागचें चड बरें लागना पूण जाल्यार साध्य जायनातल्यांक तुळणार आसलेल्यांक ओके पूण हात पांय सारके आसलेल्यांक सांगाता मेळोन मागलें जाल्यार खंडीत ती बरेंपण जाता देखून व्हडा संख्यान तुमी येया आयरांक आपूण हाडा ही रात कुरपेची रात करून घेवया आनी आमी हर एकल्याच्या सोडवणेची सुडकेची जावन ती म्हण आमी मागया त्या राती हांगासर रातीच्या जेवणाची मांडावळ आसतली तशेंच मध्या राती च्याची मांडावळ आसतली देखून तुमी व्हडा संख्यान येवन ही रात तुमची कणगे जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता फ्रिगजेंत मरण चार्ल्स कुटिनो प्राय 87 वेलंकनी वाड्यांतलो मार्च 3 तारीख आयतारा संजेर तो देवादीन जाला ताच्या मरणाची रीत आज संजे 3 वरां घरा तावन 3:30 वरां इगर्जेंत आसतली ह्या ताच्या आत्म्याक आमी विशेश करून सस्नाचो उशेव मागया दुखेश कुटुंबाक बुजवण आमी पाठोवया म्हज्या बाबडीन आयच्या दिसा हांगासर जेवणाक आमकां कुमो केल्या जॉन आनी लिल्ली जेरुसलेम हेरिटेज किन्नेगुळी तशेंच विक्टर आल्बन उर्वा
ज्योती डिसिल्वा गंटलगट्टे मॅक्सिम सोनिया डिसोजा किन्नीगुडी पूण ह्या सजल्या मुखार येवचे इमानाची वात तुमी स्विकार करची आयच्या दिसा जेवण तयार केलां मदर तेरेसा वाडेकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा सुमेची भरपूर आशिर्वाद तांचेर वाड्याचे गुरकारणेचे प्रतिनिधी समेस्तांचेर जे कोणा तांकां कुमो केल्या समेस्तांचेर मागता हांव तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं आतां नव्याना गायते जावया नव्यानाचें गीत आमी गावया पात्रून सांजुता देवा आमची पासत्विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमची पासत्विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत्विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी बाबीनी सगळीं समसमो घाल बाब आमचे मागणे आयकता बगे उजूता देव सरकार आसान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनंती करता सांजुता देव एरसान भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे बेडयता तुका निंदर रुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिवस आमी उडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात ईद वेदाकोंच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिदान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा आपण निरंतर उळाव लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तीन देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी बागे उजूता देवाच्या विनवणे तुजे बारी उबारचो करचो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशा प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता ही जेजूच्या पयली आरकाळ जा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी अगलाप सदा सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजूचो सैरो आनी दंडो जावन आसलेल्या बागे उजूता देवा की आमच्या मागण्या तूं आमचे सगळे मेळ जेजू सोडंगर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस आसलो कागज दिली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्या कुळाच्या मोगान बरो तुवें रक्त सक्साच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कर सडसणीनी सांपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शरुती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवो सोन ही म्हजी घर जावन तुज्या पुरुशता पातयेन आयलां देखून बसया मुखाच्या बाबडीनो जायती ते सांवा तुमी हांगासर जायत्या रितीन धाडून दितात आज जायती ते सांवा आसात ही सगळी ते सांवा सुमये मुखार आमी दवरतना जर तर तुमची ते सांवा आसात तर ह्या ते सांवा सांगाता खुर्च्या आनी एकामेका खातीर आमी विशेश करून मागया हांगासर 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 18 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावंक 6 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फोव जावंक 2 जाणां स्वंत घर फोव जावंक 6 जाणां मतीक समाधान फोव जावंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची तूं संपूर्ण रितीन गुण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरी गुणी जावंक एकल्याच्या कुडीन ती गॅस्ट्रिकाची सगळी पिडा गुण जावंक एका उतरप्रायाच्या आवयक बरी भलायकी फोव जावंक एका कुटुंबांत शांती समृद्धी रास जावंक एकल्याच्या तोटाक लागली सगळी खीड तशेंच थंयसर लागले कुरव्याचे सगळे समस्ये परिहार जावंक एकल्याच्या बरोबर निरंतर उदा फोव जावंक तेका जाणां हातींतली सगळीं कामां शबित्यान पंथा पळोवंक एकल्या हातींतलें घराचें काम शबित्यान पंथा पळोवंक तेका जाणां तकली पडापड मायग्रेन गुण जावंक तेका जाणांच्या हातापायाची गांठी दुखी गुण जावंक 2 जाणांनी दिल्ल्या बसे प्रमाणे एकामेका माया मोगान जिवंक एका कुटुंबाच्या तेका जाणां युके वचूंक फोव जावंक एका चलयेचे स्ट्रेस उणें जावंक जिवितांत जबाबदारी येवंक बरें शिकोवंक आनी फुडार बरें रुता करूंक MBBS एकच्या तरणाट्या शिकोवंक जाणवाय गिन्यान फोव जावंक आनी बरें करून शिकप संपोवंक एका कुटुंबांत धरली सगळीं कामां शबित्यान पंथा पळोवंक एकल्या पेन्शनाचे पयशे बेगीन मेळोवंक एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार मेळोवंक एकल्याच्या बरवेला निरंतर बरें उदक फोव जावंक 8 जाणां वायट सोय सोडून बरी जिणी जिवंक 2 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान चलोवंक 5 जाणां अमाल पिणेतान सुटका मेळोवंक 12 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक एकल्या आयर्लंडाची विजा बेगीन आतां मेळोवंक एकल्याच्या कामाचे इंटरव्यू बऱ्यान फेस करूंक 6 जाणां रिनफरीक करूंक करपा मेळोवंक 12 जाणां शिकून बरी मत आनी जाणवाय मेळोवंक 6 जाणां एग्जामान बरें बरोवंक करपा आनी आदार मेळोवंक तेका जाणां बावळो गुण जावंक 8 जाणां आतापायांच्यो गांठी दुखी गुण जावंक तेका जाणांची गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी बिडा गुण जावंक 10 जाणांनी BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकल्याची क्रिएटीन नॉर्मल जावंक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्यान जावंक
एकल्याच्या मोबायलांतून पयस रावंक एकल्या सगळ्यो जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक एकल्याक रातीची बरी न्हीद पडोवंक 9 जाणांक कॅन्सराची तरातराची कॅन्सर पिडा गूण जावंक एकल्या भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक कुरपा मेळोवंक एकल्याची कोर्ट केस बेगीन सिद्धार्थ जावंक एका चलयेचे फाल्यां येवं एका चलयेचे फाल्यां येवच्यो किडनी बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या बेनिलोबो लंग्सांत इन्फेक्शन आसून तिच्या नाकांत पाईप आसलेल्यान खावंक जेवंक जायनासल्या वरवीं बेगीन सुटका मेळोवंक बरी भलायकी फोव जावंक मागोवंक विनंती केल्या तशेंच 30 आनी 8 जाणांनी प्रत्येक त्या सवा पासून मागोवंक विनंती केल्या तांच्या संगत आमची मागणी ग्रंथ्यां मागणी उबारयां जेजू क्रिस्ताक आमच्या वैजाक आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोडवंदराक आमी ती समर्पण दिवया दुखेस्त काळजान आनी नितळ मनान भेटयलेली मागणी सुमी आयकता दिमी घालया आमच्या हात उबारया निरंतर स्तुती करन दुखेस्त काळजान नितळ मनान ही आमची मागणी सुमयाक अर्पिया अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया जेजू ओगलाप तुका सुमिया जेजू ओगलाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया आराधना तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 सुमिया जेजू तुझं नसाय वैज तुझं नसाय सुरुवात तुझं नसाय सगळे आमची मागणी ऐकता नंतर काळजान बळ्या मनान आमच्या घेता ती मागणी ऐकता दुखेस्त काळजान ऐकता मनान आमच्या घेता तांकां सुटका मेळटा सोडवण मेळटा म्हणटा हे तुम्ही कसते त्याला वचन वयतले न्हू हांव तुमकां विश्वास दिता म्हणलो सुमी तो आनी बळे आशीर्वाद लागता सुमिया आज दुखेस्त काळजान आनी बळ्या मनान आमची मागणी तुका भेटून दिता सुमिया या सगळ्या भक्तिकाची तुझ्या आदिस्तिकाल तांची मागणी ऐकून घे सुरेशपरा आमच्या मागण्याची बोट तुका पावो दे सांजूक खातीर मुखार भेटलेली मागणी दे मानून घे सुमिया मागलेले सगळे फावो कर भलायकी सुख संतोष समाधान तृप्ती जायते सगळे फावो कर सुमिया हालेलुया 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 जेजू 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 आमचे काकूट कर आमचे बेसवारी कर आपण आणि कोण कर आपले स्वीकार कर मागलेले सगळे फावो कर जेजू हालेलुया 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 मग बाबी आमची मागणी मुंदरसिया म्हज्या मोतीर काळो काडून म्हजो बाबार पैसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुमच्या बसतली पदवेन पयस उंडाय वर संत म्हज्या कळसाच्या कुंड्यात तू गुलो मारता अशा सणलेल्या बरोबर रितीने तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कंडे गुंटे म्हज्या कळसाची कोर्सन हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसी नवा तिकीत तूं म्हाका मोगाना दासन सुदासन वर हांवें पतीने तुजे कडेन मागून उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमिया जेजूचे महिमे वंत नांव तुज्या मजतीन अधिक अधिक परगटलेले सांव आमेन मगळ बाबडीनो कडीभर दोळे तांपया आमच्या हाताचे दवरया सांज उता देव मुखान लाभलेल्या सर बरेपणाचो उपकार आमी बावडया 6 जाणां बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर एकल्या घुमटेची श्रीची तकलेची दुखणी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीची बरीची दुखणी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या कुडींतल्या गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्ल्या खातीर एक उतर प्राय आवयक बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबांसांनी समृद्धी रास जाल्ल्या खातीर एकल्या कृषीचे बिडाचेर आशिर्वाद लाभलेल्या खातीर एकल्याचे बोरवेला निरंतर उदक फोव जाल्ल्या खातीर एका चलयेचे स्ट्रेस उणें जावं बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर तेका जाणां तेजांतली सगळीं कामां शबीत पंथा भोवलेल्या खातीर तेका जाणां बरी भलायकी संतोश फोव जाल्ल्या खातीर दोगां जाणांनी एकामेका दिल्ल्या बसे प्रमाणे माये मोगान जीव फोव केल्ल्या खातीर MBBS नाट्याची परीक्षा बऱ्यान जाल्ल्या खातीर तशेंच तेका जाणांनी धरिल्ली हाती धरले सगळीं कामां शबीत पंथा भोवलेल्या खातीर एका कुटुंबाच्या 4 जाणां योग्य वचून फोव जाल्ल्या खातीर 5 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जाल्ल्या खातीर 2 जाणांचे पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बरोबेलान बरें उदक फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या अनवरादान राखून व्हेल्ल्या खातीर एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर तशेंच 28 जाणां मागलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांच्या संगात आमचे अर्गां गोंथया सगळींचे बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमियान जेजू ओगळाप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 सगळ्यांची अर्घा, Hallelujah. सगळ्यांच्या पायांत उभार्या. मला कळत्या, त्या काळचा मला म्हणा आम्ही उभारी आमची मागणी. सगळ्या जेजू, ओ उदार, ओ कपुलदार, ओ दयाळ, आमची मागणी ऐकत आहे. तुझ्या बेसवाने भरताय. सगळ्या जेजू आमची मागणी ऐकून तुझ्या बेसवाने भरलेल्या गते, मला किती लगते, समाधान दिलं गते, सैयद नबीला लगते, सगळ्या आमची कामं करून आता दिलं गते. तुझ्या सुभावनेने म्हणून आमच्या आशीर्वाद दिलं गते. सगळं फिरते सैयद वर जाऊन कृपा दिलं गते. रंगात जाऊ सगळे. अर्पांचे सोगळं तुझं आराधन जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. मगर बाबडी नो पिडेस, मगर बाबडी नो आमचे पिडेस म्हणून पसो देवाला की विश्वासान मागूया. सर्विस पर आमकां वायटांतली अनावरांतली निवारी. ऐक आमचे प्रार्थना येशूया. सर्विस पर पिडेसले आमच्या बाबणीची कस्टडी करी. ऐक आमचे प्रार्थना सर्विस पर येशूया. पिडेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकटेरा नर्सां सेवकांक पाव. ऐक आमचे प्रार्थना सर्विस पर येशूया. सकट पिडेस्तान थळणी आनी पातकांतली निवारी. ऐक आमचे प्रार्थना सर्विस पर येशूया. तुझ्या मनेर यादवच्या पिडेस्तान जिविताची भरती बलकेन कुडी आत्मेची गठाय दी. ऐक आमचे प्रार्थना सगळे येशूया. जे वायचे दिस आम्ही ऐकले आमच्या बाबणीचे सह ते समाजारी करण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी. ऐक आमचे प्रार्थना सगळे जे येशूया. बाबा आमचे लागी प्रत्येक मागणी विचारले ते स्वामी तुका समर्पण दिता. तुझी खुशी वयत ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येशूया. मगळ बापा गांवांत तशें परगांवां फावो तें काम नासतना कोस्तुंच्या सर्व तुझ्या भुरग्यांची काकुळट कर. तांकां बरें काम फावो कंद जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येशूया. दयाळ बाबा हो ती जिनी संगाती व संगाती मेळना नासतना कोस्तुंच्या सर आमच्या बाबणीची तुवें दयाळ दीस घाल. तांकां बरी जिनी संगाती फावो संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जिवनचे ताणें फोव कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येशूया. सर्विस परा भुरग्याचे तेणे आशिल्ले काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे तेणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येशूया. परीक्षे तयार करच्या भुरग्यांची तुजो आशीर्वाद घाल. सुबाम देणेन तांकां बरो जाणवाय गिन्यान चुळकाय तशेंच उडाचे सकत दिवन तांची परीक्षा यशस्वी जायते वंत कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येशूया. कठीण दगीन वळवळच्या पृथ्वीचे तुजो दयाळ दिश्ट घाल. उदंड दयान आशीर्वादीत कर आनी आमकां बरो पावस दडोन आमकां थंड पृथ्वी थंड करून उदकाचे सगळे समस्या परिहार कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येशूया. एप्रिल मे म्हयन्यात भारत देशाक केंद्र सरकाराक जावचो चुनाव बऱ्यान जावंक बरे मुखेल विसून येवंक शांती समाधानान सगळ्या मनशाक मोगान जिवंक अवकाश करून दिवचो बरो सरकार आमकां फोव जायचें कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येशूया. मरिये पिडेसाचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे. नमन आनी एका कुलदीचे माय नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोसा तुका मिलो मारता. आमी बदेशेवीचे बाळकां ह्या दुखाच्या गुणांत आसता. आस्कार उस्कार सून आमी तुका रुदान करता. तर आमचे सगळे ते तुजे काकुळांचेर परती आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदी पळ जेजूक आमकां दाखय. हे देड हे मोगाडी तुला पियांकार मरिये मोगळ बाबडी न पिडेस आमच्या बाबडी सुडास कडया. तांकां तिनदादीची मजत मागया. त्रिंदादीक आराधन करून सांगात आमी म्हणया. महिमा तुका सर्पद्वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशाच्या अंगेचे तोलान विकसलोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बुजवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. भूदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तानी आणि मोतीच्या वाकुडेच्या पिढीने कष्ट होऊन तुझ्या साखराने साखरणेचे दयाळ दिसत घाल. तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन शुआ बरीत कर. अशें पातकांतली तळ जावन पिढे शिडंतली गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडूंक फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला स्वर्ग आनी संसार. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भोव दयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत नातली दयाळ आमी मागता. पिढी शिडेन कोस्तून ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत. एकामेकाक सुख समजून मनाबैत पयस करून एकामेकाक काळजांत बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी. आपल्या कस्तावने सुदारूं तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमीत तांच्या संगात राव. तांच्यातली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभे सदां तुका अर्घ दिवन दीत. जोची येत आनी राजवड चलयता आयज ससनाच्या ससना. सुमीचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला स्वर्ग आनी संसार. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. सर्वपदवेदार बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां माईक पासन आनी काकुळतीन वागूं
दुलबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां थीम. आमेन. देवा शुक्ल पूजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगत आसा. तू तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करू, तुमच्या मुखल्यांत राहून तुमकां वाठून, तुमच्या फाटल्यान राहून तुमची राखण करू. देवा पवित्र जेजू असे सांग उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वाईट भस्म नडो आणि तुमची जिने आपल्या प्रकाशन परजळीत करू. आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. वसून जीवन क्रिस्ताच्या शांतीनं निमगान तुमकां धडता. देवाची मगळ भाव बहिणीनो थोडं घडयो सुमिया मकार आमी करसिया सगळ्या मेहनतल्या जेजू मकार आमी करसिया सगळ्या मेहनतल्या जेजू मकार आमी करसिया. तसो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिता, सकत दिता, बळ दिता, बेसांवांनी भरता. तसो सुमी जेजू क्रिस्त ताचें समाधान आमकां दिता. हे तुमी कश्ट येतले न्हू, वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो सुमी जेजू. आमी आमचे दुखेस्त काळसान आनी तळ मनान सुमये लागीं येवया. दुखेस्त काळसान आनी खऱ्या मनान सुमये थंय येता तो बाचावी जोडटा, भलायकी जोडता. ह्या आराधना वेळार आमचे दुखेस्त काळी सुमये मुखार दवरया आनी तळ मन सुमये मुखार दवरया आनी सुमयेची बेसांवां आमची करून घेवया. आराधनाची गीत आमी गावया. तुझे मुखामुळं पळं काशिता, तुझ्या हजरपणात जीव काशिता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता, ये सम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामुळं पळं काशिता, तुझ्या हजरपणात जीव काशिता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता, ये सम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सम्या आराधन तुका, दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सडवणदारा, सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सम्या समर्पिता. काळजा मनान आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे तुमकां समर्पिता. सुमिया म्हणजे अस्कतकान तुमकां बळ दिताय, म्हणजे एक सुखपणांत तुमकां संगत दिताय. सुमिया म्हणजे कश्ट दुखांत तुमकां बुजयताय. हे सुमिया ये सुमिया तुमकां जाय म्हणजे कश्ट हळू करूंक जाय, म्हणजे मतीक समाधान दिवंक जाय, म्हाका बरी भलायकी दिवंक जाय, म्हाका संतोष दिवंक जाय, म्हाका जैत येवन करूंक जाय. सुमिया पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्ट नसल्या वेळार म्हाका तूं आदार दिताय, म्हजी पातकां तूं आपणाचेर घेताय आनी काकुळदारा सुमिया तूं म्हाका बक्षिताय. देखून सुमिया तुजे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुजे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुज्या आजारपणांत जिवंक आशेता. सुमिया हांव तुज्या येण्याक लालेवन रावता. ये सुमिया ये तुका आराधन करता, तुका दिन वाचता, तुजी स्तुती करून गायता. सुमिया पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सम्या आराधन तुका, दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सडवणदारा, सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता,
सर्व आमचे सोम्या समर्पिता कळसा म्हणा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हरा 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 शदरा बला हालेलुया जेजो हालेलुया साहेब पोर्तो दे हालेलुया हालेलुया देव तू हालेलुया मुक्षुसो देव तुझे मुकामोड पोलो कशेता तुझे आजारपणात जीव कशेता सोम्या देवया जेजू तू मग साय वेगळ्यात राहो कशेता सोम्या तुझे तो बघा की जुडू कशेता तुझे तो समाधान जुडू कशेता तू साय सोम्या तू मग साय तुका समाधान तुका सगळा पो हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया दाविदाच्या हालेलुया आमच्या हालेलुया आमच्या समाधीत आहे आमच्या कष्ट दुःखान आमका बुजयत आहे जेजू सोम्या तू म्हाका साय म्हणजे पिढे शिडे वेळा म्हाका तू पावताय म्हणजे कष्ट वेळा म्हाका आधार दिताय तुझी फटका बक्षिताय सोम्या ताकू जरा सोम्या तुका संवारदा हालेलुया 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 उलामारा सोम्या संकट मनार सोम्या लगे येऊया सदा बडा खलसा सोम्या लगे येऊया आम्ही आमचे दुःखे सकाळीच घेऊ ना कलते मन घेऊन सोम्या लगे येऊया सोम्या आदू बाना स्तुती करूया हालेलुया 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 Ergan tuka semia Jesu, Oglam tuka semia Jesu, Aradan tuka semia Jesu, Atuba nargan tuka semia Jesu, Aradan tuka semia Jesu. Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya. Amin bersyam. Maka coba beri nongga sedasa semia musuh. Kirtan 18 म्हणटा हांव म्हणटा ताज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बळ तूं म्हजें बळ सर्वेस्परा सर्वेश्वरा तूं म्हजें बळ तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर सर्वेश्वर म्हजें कडप म्हजें खडाप म्हजें कोटें म्हजें कोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हजो देव म्हजें कडप म्हजें खडाप हांव ताका शरणा येता हांव ताका शरण येता म्हजी ढाल म्हजी ढाल म्हजी ढाल म्हजी ढाल म्हज्या तारणाचें सिंग म्हज्या तारणाचें शिंग म्हजो बुरूज म्हजो बुरूज सर्वेस्पराक स्तुती फावो सर्वेस्पराक स्तुती फावो ताका हांव उलो मारता ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता म्हाका तो निवारता म्हाका तो निवारता म्हाका तो निवारता म्हटल्यान म्हाका तो निवारता म्हाका तो निवारता मरणाच्या लारांनी मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो म्हाका वेडो घालो विनाशाचें आवर विनाशाचें आवर म्हजेर आयलें म्हजेर आयलें पाताळाच्या दोरयांनी पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घालो म्हाका रेवोड घालो मरण मरण पास मरणाचे पास मरणाचे पास म्हज्या मुखार असले म्हज्या मुखार असले म्हज्या आकांतांत म्हज्या आकांतांत म्हज्या आकांतांत सुरेस्पराक हांवें उलो मारलो सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आपल्या मंदिरांत तावन आमच्या मंदिरांत तावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब आनी म्हजी बोब ताच्या कानान पडली म्हज्या कानान पडली आनी ताणें म्हाका निवारलो ताणें म्हाका निवारलो आनी ताणें म्हाका निवारलो ताणें म्हाका निवारलो आनी ताणें म्हाका निवारलो ताणें म्हाका निवारलो हालेलुया 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 हालेलुया
होय म्हणजे मगाच्या बाबडीनो कीर्तन 18 जर कोण दुखेस्त काळजान आणि खालत्या मनार सुमिया लागी येता आणि आपल्या बाच्याव्या खातीर आपल्या सुडके खातीर आपल्या बऱ्यापणा खातीर सर्वेस्परा लागी आपली मागणी उबारता सर्वेस्परा बोब मारता आणि सर्वेस्पर ताचे थाळ आयकता ताची बोब आयकता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कित्याक तो वर्तो देव म्हणजे मगाच्या बाबडीन तो वर्तो देव आणि आमचो गुण करसो देव तो आमकां सक्तेन बरसो देव देखून ह्या देवाची स्तुती करया ताका आमी नांव वाडया उबी रावून हें गीत आमी गावया तुका नांव वाडता येसुम्या वडवीक तुजी गाता तुका नाव वाढता येसुमिया वडवीक तुजी गाता वडवीक तुझी गाता तुका नाव वाढता येसुमिया वडवीक तुजी गाता वडवीक तुझी गाता तुझे नावाक खणता तुझे नावा तुझो मोग नियाळटा हसीता येदन्या हसीता येदन्या तुका नाव वाढता येसुमिया वडवीक तुझी गाता तळे पेटून सबित संसार तुवें रचलोय सोम्या फुलां फळांनी नेठयलोय विविध रस्ना मोतलो मनशाक तुवें उंच बारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय आनी त्या मनशाक तुवें उलो दिलोय कलत्या काळजान बळ्या मनान तुजे लागीं येवंक उलो दिलोय आनी आमच्या सगळ्या कलत्या मनान आनी कलत्या काळजान आमची मागणी भेटोवंक तुवें आपोवणें दिलय तुवें म्हाका जिवीत दिलें सोम्या मोगळ कुटुंब फोबो केलें क्रिस्ती कुटुंब म्हाका जन्म दिवन तुजी वळख म्हाका तुवें दिली सोम्या आनी म्हजें जिवीत पावन केलें त्या पासून तूं घरघर दिता त्या पासून तुजी स्तुती करता कळत्या काळजान आनी नितळ मनान म्हजी मागणी उबारो म्हाका कृपा फोबो कर दुखेस्त काळजान तुजे लागीं येवंक नितळ मनान तुजे लागीं येवंक आनी म्हजी मागणी तुजे मुखार उबारूंक म्हाका फोबो कर सोम्या तुजे उदंड दयाच्या आशिर्वादांनी भर आनी कृपेन म्हाका तुज्या सदांच कृपेन म्हाका सांबाळ सोम्या तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधन म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कोटा फावो केलें म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कोटा फावो केलें क्रिस्ती कुटुंबांत म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें तुका नाव वाढता येसुमिया तुका नाव वाडटा येसुम्या वडवीक तुझी वडवीक तुजी गाथा तुझे नावा तुजे नावाक खणटा तुजो मोग नियाळटा तुका हसीता येदन्या तुका नाव वाडटा येसुम्या तुका नाव वाढता येसुमिया वडवीक तुजी गाथा वडवीक तुझी गाता हांव तुजे वाखणटा तुझे नाव वाखणता तुजो मोग नियाळटा मोग नियाळटा तुका हसीता येदन्या हसीता येदन्या तुका नाव वाडटा येसुम्या तुका नाव वाढता येसुमिया वडवीक तुझी गाता हालेलुया आमचो समय आमच्या मध्ये आसा संसाराचो धनी आमची मागणी ऐकून सो देव सदो देव म्हणो देव कल्पो देव आमच्या मध्ये आसा आमी सदी देव आमी बळी जावं करते जावं कोणी दिता दुखेस्त काळजान तेच्या मुखार येवं आनी तर मनान आमची मागणी उबारूंक आमकां कोणी दिता ह्या सगळ्याची स्तुती हालेलुया 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 मारा आतुका निरंतर मारा आमच्या स्तुती स्तुती करा खालसांत स्तुती करा खालसांत स्तुती करा मनात स्तुती करा सत्य स्तुती करा इतर खालसांत आणि दुखेस्त खालसांत इतर मनात आमच्या सोम्याची स्तुती करा दुखेस्त खालसांत इतर मनात आमच्या सोम्याची स्तुती करा दुखेस्त खालसांत इतर मनात सोम्याची स्तुती करा सोमीचं काशी वाढता सोमीचं तुका सवाई बनता सोमीला जेजो तुका सवाई तुका सवाई इतर खालसांत आणि मनात दुखेस्त खालसांत तुझ्या लागीं
आमची मागणी ऐकून घे तू कुत्त्याच्या बेसवारीवर तुझा महिमा तुझा वारा जाऊन लागतो हालेलुया 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 हाला 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 शदला बला 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 ला 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 शदला ला 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 हाला 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 हालेलुया हालेलुया Ergan tugas semia Jesu, Ergan tugas semia Oblap tugas semia Jesu, Oblap tugas semia Aradan tugas semia Aradan tugas Haleluya, Haleluya. Haleluya, Haleluya. Usia, ikut baru semia padaya. Menggal bobri nom semia macam mana yang serasa padaya. Ikut baru semia padaya mi. Semi kita muntai jadi samka, kita munta, मुझे लगे या कसे या हा कलते काळजान हा कसे या तुम्ही सुम्या लगी हा बोले नंगी सुमे लगे राग गी तुमका सुमेचे बेसाव नका दे तुमका फिर सांगा नाही हा दुखेस्त काळजान आणि कलत्या मनाने सुमे लगे या दुखेस्त काळजान आणि कलत्या मनाने तुम्ही सुम्या लागे या दुखेस्त काळजान कित्याक हांवें तुमकां दाखलो दिलो एकलो सुंकागार आनी एकलो फारीजेव न्ही गे सुंकागार दुखेस्त काळजान आयलो कित्याक ताणें सूख केलें म्हण ताका भोगता पूण तो आसायाक आसलो वेगी आमी सुखी केल्यात वेगी न्ही आमी सुम्याचें उतर मोडलां सुम्याच्या कुशे प्रमाणे जिवंक नांव देखून आमी आमची सूख वळखून दुखेस्त जावन येजय परद्वारा संपडलेली स्त्री संतोषान आयली गे ना कित्याक कितें हा तिने पातकाची करणी केली जावं तिची कुशी न्ही जाल्यार पातकाची करणी तिने केली देखून ती दूख पावली दुखेस्त जावन सुम्या लागीं ती आयली आनी कशी आयली कलत्या काळजान आयली बेगिनी दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान जेजू लागीं ती आयली आमी येवंक जाय पूण जायते फावटी आमी दुखेस्त काळजी हाडी ना आनी कलते मनी बरी ना बैसल शीद सुबीत करण्यात हांव आनी कितें म्हणटा फादर हांव बसतां आनी इल्लेशें न्हिदतां तुमी मागा म्हळ्यार जाता जायना आतां जायना आमचें मन आनी काळी सुम्या भेटोवन दी जाय साऊल रायान कितें केलें सुम्या खातीर ताणें घोडे ताणें बकरे ताणें पाडे पुरो हाडले बलिदान भेटोवच्याक दादल्यांक स्त्रियांक हाडलें बलिदान भेटोवच्याक कोणाक देवाक देवा मानता म्हूण चिंतलें ताणें पूण देवाक तें मानूंक ना देवा कितें मानूं आतां हा उलयनात पळय भूक लागल्या की हा देवा कितें मानूं आतां कलतें काळीज दुखेस्त काळीज सादें आनी बळें जिवीत कलत्या काळजान आनी मनान भेटलेलीं दानां मात देवाक मानूं वतात देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणी कडी बरदोडे दांपया आमी गेल्या पदकाची दूख धरया जायते फावटी आमी गर्वी जाल्या अहंकारी जाल्या आमचें मन कलतें जावंक ना आमचें जिवीत सादें जावंक ना आमचें जिवीत बळें जावंक ना त्या पासून पश्चातापावया आमचे लागीं कितलीं आस्त आसत बदीक आसत पूण तेंच आमचें जिवीत न्ही म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कलत्या काळजान आनी कलत्या मनान सुमये लागीं येता तो दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान सुमये लागीं येता तो आपली मागणी देवाक भेटोवंक शकता देवा भेटोवंक शकता ताची मागणी देवाक आयकतात त्या पासून सुम्या लागीं मोक्षाणें मागया सुम्या हांवें जायतीं दूख येयलां तुजे उपादेश मोडल्यात तुजें उतर आयकूंक ना तुज्या कुशे प्रमाणे चलोवंक ना म्हजे तूं कुशी हांवें केल्या म्हज्या तूं कशे प्रमाणे चल्लां म्हज्या तूं कुशी जायजे म्हणा आनी अशें हांव अंकार दाखयला गर्व दाखयला तुज्या नांवाक कळंक काडलां तुज्या नांवाचें नांव व्यर्थ काडलां तुज्या कुशे प्रमाणे चलोवंक ना तुज्या दिसाक त्या पवित्र मान दिवंक ना अशें सुम्या तूं एक देव म्हणलें विसरून गेला अन्य देवा फाटल्यान गेल्लो आसा अन्य देवा फाटल्यान गेल्लो आसा अन्य देवाक आराधन केल्लें आसा तुजे दुबाव खणलेलो आसा सुम्या हे सगळ्या पदकांची दुखदान बक्षणे मागता सुम्या बक्षणे मागता तुमच्या हात अर्द्याचे दवरा
डोळे दांपा तुम्ही केलेल्या पातका सुडास कडा जायते जण हांगासर जेजो म्हणटा कुमसारान जायते जाणां पातकां उसारून आन थोडी पातकां लिपयलेलीं आसात थोडी पातकां सांगिनातलेलीं आसात पाद्र्याबा कळटा वा लज दिसता सांगूंक बरें लागना म्हूण जायते जाणांनी जायतीं पातकां लिपयलेलीं आसात ती सगळीं पातकां उडा साडा सोम्या मुखार सोम्या म्हणटा नितळ मन तांचें तें नातल्लें देखून नितळ मनांनी ती कुमसार सांगूंक नात नितळ मनान तांचे पातकां तांणी सांगूंक नात ह्या पसोतू ती पश्चाताप पावतात भितरल्या भितर एक दूख तांच्या काळजान तोपतें आसा आनी ती पातकां आतां तुमी सोम्या म्हाका उबारा सोम्या असलें पातक हांवें कुमसारां सांगूंक ना असलें पातक करून आजुनूय त्याच मेळपणान आसा त्या पातकाची बक्षणें म्हाका मेळोवना ह्या वखदां तें पातक तुज्या मुखार दवरता सोम्या तुज्या दैवीक कृपेचे सक्तेनी पातकांतले खतांतले म्हाका नितळ कर म्हाका तूं नवो कर म्हाका तूं नितळ कर म्हाका नवो कर तुज्या आशिर्वादांनी बर तुज्या पवित्र रक्तान तूं म्हाका नितळ कर म्हूण आमी मागया आनी पातकाचें बक्षणें मागया दोळे दांपया आमचे हात अर्द्याचे दवर सोम्याची काकूट मागया काकूत म्हजी कर देवा काकुळतीचो तूं सागर काकुळतीचो तूं सागर अपराध म्हजे दोन म्हाका कर. नितळ म्हाका कर सड दवो कर हिमा प्रास सड दवो काकुळ तुजी कर देवा काकूत म्हजी कर देवा काकुळतीचो तूं सागर काकुळतीचो तूं सागर अपराध म्हजे दोन काड नितळ म्हाका कर अपराध म्हजे दोन काड नितळ म्हाका हिमा कर प्रास सड दवो कर हिमा प्रास सड दवो कर बाबडीन उडास करया आमच्या गर्व अहंकार वरवीं आमच्या बाबींनी आमी दुखयल्लें आसा बाबीनीचें नांव पाड केल्लें आसा तांकां आमी तांचेर मोसर करून तांचेर राग करून आमच्या पेल्याक आमच्या बाबीनीक आमच्या दुस्मनाक आमी दुखयलेले आसा उडास करया त्यो घडयो आमी हेरांच्या दोळ्यान दुकान वेलेली घडिता उडास करया त्यो घडयो आमी पेल्याक आमी वायट उलयलेलें पेल्याचें नांव पाड केल्लें पेल्याक रागार केल्लें पेल्याच्या दुखाक कारण जाल्लें जांबरो म्हज्यात घरांत म्हज्यात कुटुंबांत म्हज्या सेंबरा म्हज्या वाड्यांत म्हज्या समाजांत जर तर हांवें कोणाचें मन दुखयलां जाल्यार जर तर हेरांच्या दुखाक हांव कारण जाल्लो आसा जाल्ली आसा जाल्यार उडास काडा सुमेलाचें बक्षणें मागा स्वतांकाय बक्षया तुमी बक्षणें जोडा सुमी तुमकां ह्या वखदां बक्षिता जर तर रीस जावन तुमच्या काळजान कोणाकी दूख कोण आसा म्हूण बघता जाल्यार जर तर तुमच्या काळजान कोणाक लागीं बेजारे आसा म्हूण बघता जाल्यार कोणाकी तुमी दुखयलेले आसा म्हूण तुमकां आज बघता जाल्यार सुम्या लागीं मागा सुम्या तुजी काकूळ तो म्हजे दाखय काकूळ तिजो सागर तो अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर सोम्या हिमा प्रास नितळ कर म्हूण आमी मागया सोम्याची काकूळ तो म्हजी कर देवा काकूळ तिजो तूं सागर काकुळतीचो तूं सागर नितळ म्हाका कर अपराध म्हजे दोन काड नितळ म्हाका हिमा प्रास दवो कर सोम्या हिमा प्रासड दवो काकूळ तुजी कर देवा काकूत म्हजी कर काकूळ देवा तिजो तूं सागर काकूळ तिजो सागर तो काकुळतीचो तूं सागर नितळ म्हाका कर अपराध म्हजे दोन काड नितळ हिमा प्रास दवो कर हिमा प्रास दवो कर सोम्या हिमा प्रास आशीर्वाद दी जेजो हिमा प्रास दोन कर दवो कर हिमा प्रास दवो कर हिमा प्रासड हिमा प्रास दवो कर हिमा प्रासड दवो कर हिमा प्रास दवो कर सोम्या हिमा प्रासड दवो कर मगर बाबडी नो इकडी बरो आमचें समर्पण करया वखदा सोम्या पळया सोमी म्हणटा येया तुमी येया कलत्या काळजान येया नितळ मनान येया तुमी तुमच्या दुखेस्त काळजान येया कलत्या मनान म्हजे लागीं येया हांव सदो आनी बळ्या हांव कलत्यांनी बळ्या सदो आनी बळ्या कलत्या काळज आसो हांव बळो आनी कलत्या काळज आसो तुमी येया म्हजे लागीं म्हणटा सोमी आमचें बळेपण आमचें कालतेपण घेवन सोमी लागीं येया सोमी आमच्या कुडीन कितें आसा तो जाणा आमचे थंय कितली पिडा आसा तो जाणा आमची कुडीची अस्कत काय जाणा आमच्या कुडीचें उणेपण तो जाणा आमच्या कुडींत आसली पिडा तो जाणा आमच्या मतीचें नासमाधान तो जाणा आमचे वळवळे जाणा आमचे कश्ट जाणा आमची करंदाय तो जाणा सगळें आमचें जिवीत तो जाणा ताचेर आमी विश्वास दवरया तो फकत आमकां समर्पण दिवंक आशेता तितल्यांत तुमी कन करची सोडा
तुम्ही कंत करचे नाही तुम्ही सगळे मुजेर विश्वास दवरा म्हणटा तो मुजेर विश्वास दवरा म्हाका तुमकांच तुम्ही म्हाका समर्पण दिया म्हणटा आज येसू आमी समर्पण दिया आमची कश्ट कंत बेजाराय दूख सगळी माथ्याच्या केंसांतोन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत ती सगळी म्हजी कूड सुम्या समर्पिया कुडीचे विश्वे जे कितें तुमकां खंयसर पिडा आसा ते कुडीचे विश्वे सुम्या समर्पण दिया तुमचे सगळी दूख तुमची कंत बेजाराय सगळी सुम्या समर्पिया मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमचे कुटुंब तुमचे घर तुमचे घरदार तुमचे भाव भयणी कोण आसात कश्ट जाल्ले आसात पिडेस्त आसात परगांवांत आसात विविध रितीच्या वळवळ्यांक वळख जाल्ली आसात सगळ्यांक सुमयेच्या पांयां तळ समर्पिया सुमी म्हणटा ये तुमी कश्ट केले न्हू आनी वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशव दितलो हांव तुमकां गूण करतलो हांव तुमकां समाधान दितलो आनी हांव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकना बवार्थान या म्हज्या लागीं बरोवशान या म्हज्या लागीं आनी तुमकां आनी तुमी सगळे जिवीत दवरूंक शकतले आहात एक घडी बरदोळ्यांत आमचे हात हृदयाचेर दवरया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो समी तुमकां आवडटा आपडटा आनी गूण करता तुमकां शुभाम देण्यानी भरता ह्या आमच्या आत्मीक वैजा लागीं ह्या आमच्या आत्मीक वैजा लागीं सुम्या लागीं सगळें आमचें जिवीत समर्पण दिवया म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी मागा मोगळा जेजू मगळा जेजू मोगळा जेजू मगळा जेजू तू आमचो वैज तुमचो वैस तू आमचो वैज तुमचो वैस तू आमचो सडवंदार तुमचो सडवंदार तू आमचो सडवंदार तू आमचो तू सडवंदार आमचो राखणदार आमचो राखणदार तू आमचो राखणदार आमचो तू राखणदार आमचो बरवसो तुमचो बरवसो तुमचे जैत तुमचे जैत तू आमचो संतोष तुमचो संतोष तू आमचे समाधान तुमचे समाधान तू आमचे समाधान तुमचे तू समाधान आमचो वैज तुमचो वैस तुझे विश्वास दवरता हांव सम्या विश्वास दवरता सम्या तू सम्या तुजेर आमी विश्वास दवरता हांव तुमी तुजेर आमी विश्वास दवरता तुजेर बरवत दवरता हांव सम्या तुजेर बावार्थ दवरता तुजेर पातयेणी दवरता हांव सम्या पातयेनी दवरता बडा विश्वासान विश्वास बडा बवार्थान खऱ्या बवार्थान आमी तुज्या लागीं आयल्या हांव तुज्या लागीं आयल्या हांव घालत्या काळजान घालत्या काळजान नितळ मनान सगळ्या मनान आमी तुज्या लागीं आयल्या तुज्या हांव लागीं आयल्या हांव दुखेस्त काळजान दुखेस्त काळजान घालत्या मनान घालत्या मनान आमी तुज्या लागीं आयल्या हांव तुज्या सम्या लागीं आयल्या हांव आमची सम्या मागणी भेटोवंक आयल्या हांव आमची मागणी भेटोवंक आमची मागणी भेटोवंक आयल्या हांव मागणी भेटोवंक आयल्या हांव आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आयल्या हांव आमचे जिणेचें समर्पण करूंक आमचे सगळे आयल्या हांव. कश्ट तुज्या पांयां तळा समर्पूंक आयल्या हांव आमचे सगळे कश्ट तुका समर्पूंक आयल्या हांव. सम्यान जेजू सम्यान जेजू समर्पित हांव समर्पित हांव. सगळी आमची कूड सगळी आमची कूड आमची कुडीची सगळी अस्कत काय कुडीची सगळी असकत काय सगळी कुडीची पिडा सगळ्या कुडीची पिडा सगळी कुडीचे नाश समाधान सगळ्या कुडीचे नाश समाधान सगळी पिडा शिडा सगळी पिडा शिडा कंत बेजार आहे गंध बेजार आहे सगळे नाश समाधान सगळे नाश समाधान तुका समर्पित हांव सम्या तुका समर्पित हांव सम्या जेजू सम्या जेजू तू सर्व जाणार तू सर्व जाणार तू सर्व जाणाय तू सर्व जाणार म्हणजे कष्ट जाणाय म्हणजे कष्ट जाणार आकांत जाणाय या कांत जाणार पिडा शिडा जाणाय म्हणजे पिडा शिडा जाणार वळवळे जाणाय वळवळे जाणार सम्यान जेजू सम्यान जेजू हे सगळे म्हणजे सगळे तुका समर्पित तुका समर्पण दिता. सम्यान जेजू सम्यान जेजू म्हाका स्वीकार करे म्हाका स्वीकार कर आपड जेजू आपड जेजू. हांव बरो जातलो हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका भलायकी लाभतली म्हाका भलायकी लाभतली. आपड जेजू आपड जेजू. आनी हांव गूण जातलो आनी हांव गूण जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका समाधान मेळटलें समाधान मेळटलें. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका सुटका मेळटली म्हाका सुटका मेळटली. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका संतोष मेळटलो संतोष मेळटलो. आपड जेजू आपड जेजू. तुजी पिडा गूण जातली तुजी पिडा गूण जातली. आपड जेजू आपड जेजू. आपड जेजू आपड जेजू. गूण कर जेजू गूण कर जेजू. गूण कर जेजू गूण कर जेजू. गूण कर जेजू गूण कर जेजू. आपड जेजू आपड जेजू. आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. आनी हांव गूण जातलो आनी हांव गूण जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. आपड जेजू आपड जेजू. आपड जेजू आपड जेजू. हालेलुया हालेलुया उला मारा हालेलुया. उला मारा निरंतर उला मारा हालेलुया. सुमी तुमकां आपडता हे बघता सुमी तुमकां गूण करता हालेलुया 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 सुमी तुमकां गूण करता आम तो सुमी तुमकां मध्ये आसा सुमी तुमकां समर्पित हांव सुमी तू आमचो वैज तू आमचो सडवंदार तुजेर विश्वास दवरता हांव तुमचो देव हांव तुमचो देव तुमकां राखता तुमकां सांबाळता तुका बेसांवानी भरता तुज्या उजव्या हातान तुमकां सांबाळता सांबाळटलो देव गूण करतलो देव बक्षितलो देव बेसांवानी भरतलो देव पिडा शिडा गूण करतलो देव सोडटलो देव हे सगळे परमेश्वर सोडतानी सोडवानी तुजी गुणवती देवी सगळ्या शिरा शिरेन वळा
आशिर्वाद सोम्या तुझ्या सुवास देणारी कर हलत्या कळसानं हलत्या मनात येतात सोम्या तुके सकाळीच तुका समर्पण देतात हालेलुया 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 हाला 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 बोला मारा आपण आपण वापराने गुण कर टच 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 हील देम हालेलुया 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 मगर भाऊ बहिणीनो ह्या वक्ता तुमचे पवित्र उत्कर्ष शिव पडतलो आणि ह्या वेळा आम्ही आमकां समेच्या पांयांतळा समर्पिया समी म्हणटा तुम्ही सगळीं म्हजी बाळां तुम्ही सगळीं म्हजी बाळां तुम्ही सगळीं म्हजी बाळकां तुमचेर हांव आशिर्वाद दिता बेसांवांनी भरता म्हूण देखून हांव हें गीत आमी गावया तुजें बाळ हांव समी तुजें बाळ तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुजें बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक दीस हर एक घडी हर एक घडी गुणकाची सतत मगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या वाडटा खंय वाडता खंय तूं तूं वाडता खंय सोम्या वाडटा खंय तूं वाडटा खंय सोम्या खंय तूं वाडता खंय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावण वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या तूं म्हाका राखून सांबाळ सोम्या राख म्हाका पिडेशिड्यांतले राख म्हाका सोम्या तूं म्हाका राखून सांबाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावण राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या गुण कर म्हाका गुण कर म्हाका तूं गुण कर म्हाका सोम्या गुण कर म्हाका तूं गुण कर म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण म्हजे सांगत रावता गुण कर म्हाका तूं गुण कर म्हाका सोम्या हालेलुया 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 शदला बला बला बा हालेलुया उला मारा सोम्या सोमी आमकां आतां आशिर्वाद दिता बेसांवांनी आमकां बरोवन आशिर्वाद करून ह्या सोम्याचेर विश्वास दवर आमी आमच्या समाना सोमी लागू येवया दुखे सकाळीच घेवन दुखे सकाळीच घेवन त्या मनान आमच्या सोमी लागीं आमची सगळी कश्ट बारया हालेलुया 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 दाविदाच्या पुत्र दाविदाच्या पुत्र येशू 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 नम्मलर मुक्ती को येशू जीसस जीसस टच हील अस टच टच हील अस हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे दवर यांदोळे दंबिया हातकलेचे दोर यांदोळे दंबिया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया बियान तत्तरण असलेल्या सिसांक धर्मदूतांक दैर दिल्लो पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त दिसा बियान आकांतून असलेल्या सिसांक दैर दिल्लो पवित्र आत्मा आमचे मध्ये येवं दी आमकां कृपेन बरोवन घेवं की आमकां सक्तेन बरोवन घेवं की येवं दी म्हणून मागया तो पवित्र आत्मा आमकां धैर्य दिता पवित्र आत्मा आमकां समाधान दिता पवित्र आत्मा आमकां संतोष दिता पवित्र आत्मा आमकां देण्यांनी भरता पवित्र आत्मा आमकां फळांनी नेटयता पवित्र आत्मा आमकां कृपेन भरता पवित्र आत्मा भलायकी दिता पवित्र आत्मा जैत लबयता पवित्र आत्मा सुटका दिता सडवण दिता तेच पवित्र आत्म्याक आमचे ते अपवया म्हजे थंय ये पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या घरांत ये म्हज्या सगळ्या जिवितांत ये तुजी सुटका तुजी सोडवण आमकां लाभय तुजे सत आमकां शिकय तुज्या बेसांवांनी आमकां भर बेसांवांनी भर भलायकी दी संतोष दी बेसांवांनी भर समाधान दी तृप्ती दी म्हूण मागया हे पवित्र आत्म्या
ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे काळ सांगते मुझे काळ सांगते मुझे मन आणते मुझे मन आणते मुझे रक्त थांबते मुझे रक्त थांबते रक्ताच्या कणाकणांते रक्ताच्या कणाकणांते रक्ताच्या कणाकणांते हाडाच्या सणासणांते हाडाच्या सणासणांते ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र मुझे गरांते मुझे कुटुंबांते मुझे कुटुंबांते कुटुंबाच्या सणांत ये कुटुंबाच्या सणांत ये मुझे कष्टांते मुझे कष्टांते मुझे वाउंठींते मुझे वाउंठींते मुझे पीडेंते मुझे पीडेंते मुझे ना समाधानांते मुझे ना समाधानांते मुझे ना समाधानांते ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र भलाई की दूंगे संतोष दूंगे संतोष दूंगे समाधान दूंगे समाधान दूंगे तृप्ति दूंगे वडल्यान उला मारा तृप्ति दूंगे बेसवानी बरोंगे गुण करोंगे गुण करोंगे जैतवन करोंगे जैत लाभोंगे बेसवानी बरोंगे संतोष दूंगे भलाई की दूंगे ये पवित्र ये पवित्र देण्यानी बरोंगे कुर्पेन बरोंगे फळानी नेटोंगे संतोष दूंगे समाधान दूंगे ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र हालेलुया 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 पवित्रता देवानी पवित्रता परमेश्वरा तुमसे वैस तुमसे समाधान तुमसे समाधान तुमसे संतोष तुमसे बेसा तुमसे सत तुमसे जानवाय तुमसे गिनत तुमसे सुख तुमसे देणी हालेलुया 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 मगर बाबडीनो आता पवित्राची मागणी मी करतले हांव सुमेची गुण करची दैवी सकत येताला रोपी तुमच्या शिराने वळतली समयाचो पवित्र स्पर्श तुमकां जातलो समयाचे पवित्र स्पर्श तुमचेर जातना पवित्रात्म्याची सकत तुमचे थंय वळतली पवित्रात्म्याक आमचो करून घेवया समयाची गुण करची दैवी सकत आमच्या शिराने वळोवन दी म्हूण मागया हे वखदा पवित्रात्म्याचें गीत आमी गावया
वाढतो दाखय हे पवित्र येतो मजा शांती वाढतो दाखय माझे शांती तुझी माझे भक्ती तुझी माझे शांती तुझी माझे भक्ती तुझी पवित्र शांती वाढतो दाखय ये पवित्र ये तो चिड़िया मजा मुक्ती वाढतो दाखय सगळ्यांची वाट दाखय माका स्वर्गाराजा दाखय माका सगळ्यांची वाट पावय माका स्वर्गाराजा आले हालेलुया बेसवानी बरोंग हालेलुया 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 आपण गुण केलं स्वामी स्तुती देजो वाकणी घेजो कोणी पाचेस हालेलुया 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 येशुवे वंदन येशुवे आदर येशुवे स्तोत्र येशुवे थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस लव यू जीसस एडोर यू जीसस हालेलुया 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 Ergan tuka sumia Jesu, Ergan tuka sumia Jesu, Uglap tuka sumia Jesu, Uglap tuka Aradan tuka sumia Jesu, Aradan tuka Hallelujah, 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 Hallelujah. निट्टा तो बऱ्या सगळी देवान आमकां बरे सुविधा दिल्यात निट्टा तो बऱ्या आणि या आतुबारन सुमियान केल्या सर बरेपणाक तळयो पेटून करगा दिवया. Praise the Lord, Praise the Lord, Praise the Lord, Praise the Lord. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. बाबा सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन गव्या गीत ये देवडा सक्रामेंता येत्यावडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया परविल्या त्या रूपा बघला नव्य रीती आधार्या सल्वनवेच्या विश्वा बावटाचे बळ दिव्या जशी बापा तशी पुता उल्हासानी स्तुतीचा कधी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाटा प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सुगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेना मान करून देईन आमकां फुवो कर. अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत दुखेस काळजान आनी कलत्या मनान तुजे लागीं येवंक आनी आमची मागणी उबारूंक आमकां तूं आदार दी. कशें तूं सादो आनी बळो आमी सादी आनी बळी जावंक आनी मुखांत्र तुज्या मोगाची भुरगीं जावन वाडोवंक आनी तुज्या काळजा सारकी आमी जावंक आमकां तुजो आदार दी. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. उभी सदैव जावन सुमयेचें नांव आता आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन सुमयेचें तीन नांव. बडी व्हडल्यान सांगात आमी आतुबार म्हणया. सदैव जावन सुमयेचें नांव आता आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन सुमयेचें नांव. सदैव जावन सुमयेचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावन सुमयेचें नांव आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन सुमयेचें नांव आता आनी सदां सर्वदा. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन सुमयेचें आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावन आतां आनी सुमयेचें सदां सर्वदा. सदैव जावन सुमयेचें सदैव जावन सुमयेचें नांव. आता आनी सदां सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. बुवा पुरबायांनी आमी सांगतो नव्यान सक्रामेंताच्या आराधना वांटिली जावन तुमी सुमयेची कृपा आनी बेसांव वाजोवन घेतलां. तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देव बरें करूं म्हणटा. परत येवच्या शनिवारा नायट विजला मेळया तशेंच येवच्या मंगळारा नव्यानाक मेळया. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं. आतां निमाणें गीत चाळी तुका समिया तुका धनिया तुका तुका आता आणि ससना मुगाळ पुत्रा सोबे अंगवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन कृष्णाच्या कृपेन येवं आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो फाटल्या थोड्या वर्सां जावन तुमी म्हाका तो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत त्या पासून सहकार तुमी दिला. ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पाठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा त्या पासून सहकार तुमचे जावन आशयता. फाटल्या 12 वर्सां जावन हे पुंटाळांत जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर उडोवन आयल्यांत आनी जायतें बरेंपण ह्या पुंटाळांत तुमकां जालां. हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायतें बरेंपण जालां. त्या पासून धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारी असलें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता. परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या व्हडट्या मापाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जायची सगळी खूब मोग आदार व्हडट्या मापान दिजे म्हूण विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर कळयलेल्या त्या एकावंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी. सांजू तूं तुमचे बसो तूं समे लागीं मागून येतेच बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा.
परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. दिव्यवाणी